खबरो विस्तारान। आसगांव प्रकरणात पूजा शर्माचो खंय कांयच हात ना। अटकपूर्व जामिनाक तिच्या आदोगादाचो दावो। सगळे खंय कांड ख्वाजाचे। पूजाक एकूय समन्स पावूंक ना। आगरवाडेकारान पूजाच्या प्रॉपर्टीत अतिक्रमण केलां। मुख्य आरोपी ख्वाजाक जामीन दिला। आगरवाडेकारांक साल्वार करूंक खंय पूजा आड राजकारण। क्रायम ब्रांचीचो आदोगाद म्हणटा पूजा चौकशेक सहकार्य करिना। आसगावाक घर मोडपाच्या प्रकरणात मुख्य सूत्रधार पूजा शर्माच्या अटकपूर्व जामीन अर्जाचेर पणजे सत्र न्यायालयात सुनावणी चल्ल्या। पूजा शर्माच्या आदोगातान कोर्टामुखार कितें आर्ग्युमेंट केला पळयात। पूजा शर्माक एकूय समन्स मेळूंक ना। प्रकरणात पूजा शर्माचो कांयच हात ना। सगळे कांड ख्वाजाचे। घर मोडपा फाटल्यान अर्शद ख्वाजाच मुख्य सूत्रधार म्हूण दावो। ख्वाजाक जामीन मेळ्ळो। पूजा शर्मा वांगडा राजकारण जाता। ख्वाजा पयलींच्या घरमालकाक लागून वावुरलो। प्रॉपर्टी खंय पूजा शर्माची। आगरवाडेकार फामिलीन पूजा शर्माच्या प्रॉपर्टीत अतिक्रमण केला। आगरवाडेकार फामिलीन केल्ले अतिक्रमण काडपाक लावपाचो पूजा शर्माक पुराय अधिकार आसा। पुलीस आगरवाडेकार फामिलीक वाचोवपाक सोदतात। पूजा शर्मा चौकशेक सहकार्य करना। सरकारी वकिलाचो कोर्टात दावो। पूजा शर्माच्या अटकपूर्व जामिनाचेर शेनवारा परत सुनावणी जातली। The matter is before the court. I don't want to say anything and create problem. Okay. So what is the update of today's hearing? Just The matter is going on. Tomorrow it is listed in the morning. tomorrow again it is listed Tomorrow in at 11 o'clock. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार।